मनीष 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 ऑन केला प्ले केला रिकॉर्डिंग आ रे पण सगळी मंडळी येयल्यात बरें जालें हे कोण काय म्हणटात हे आमचे मालक रोहन पूण तेका मोगान बबलू म्हणटात एका ते आपल्या खाटीचेर केन्नाच झेड पडना म्हणून येता उठता सोफाचेर न्हिदता कंपनीन कामाक वयता पूण घरा कडली एक सुद्दां काम करिना सामको आळशी पूण एक मात हो म्हाका आपलो व्हडलो भाव कसो मानता हेची आई बाबा आनी तेची धाकटी भयण रेशा गांवांत रावता हो एक नंबर बिलकूट आनी हेची आई एक नंबर कडक हेका गर्लफ्रेंड आसा काय ना तें मात म्हाका खबर ना पूण सद्दां उठून मेसेजी कॉल सगळे आसता तेचे चला तर तुम्हीच पळया
ती तशीच करता आणि त्या स्टॉलाचे नाव तरी दिले कापा मिरची पंढरी आणि ती कापा मिरची भोजी पाव घेऊन हांव रेल्वे स्टेशनाचेर इतको वयतालो कितें दीस आसले रे ते रेल्वे स्टेशनाचेर चाव विकतालो चाव रेल्वे स्टेशनाचेर च्या तू प्रायम मिनिस्टर जायतो त्या रेल्वेचो हे सांगू शकता पूण मागीर आनी 10-15 आसून तू हांगा बरो आसा आनी आमचो पीएम थंय बरो आसा हय हांगूच बरो आसा आतां कितें म्हणटाय काय ना तू हांगूच बरो आसा म्हणटा हांगूच बरो आसा कोण रे आणि खंय कोण बरो आसा काय महेश गय बरे अरे ऐक ना मॅची एफसी गोवा वर्सेस मुंबई सिटी आयज रे आयज वर्सा काम वाचले बरे तुका आनी काम तुका काम ना म्हणजे दुसऱ्या कामान आसता दुसरे बेकार भोवना हेमंत सारकें सांगू हो दीसभर ऑफिसात काम करता खरें पूण घरा येत जाली पेलो सुद्दां काडून दवरी ना काय बोललो पळय अरे येता जिमान शुवर येता फुडल्या म्हयन्याच्या फ्रॉम 1st जानेवारी अरे दॅट इज माय न्यू इयर रेझोल्यूशन मॅन हे जिमान रे हांवूय येता मग तुमच्या वांगडा जिमान ते उठा पडले करपाक तू जिमान येयला जाल्यार म्हाका डायट कोण दितलो शेक जाय ऑमलेट जाय हाफ फ्राय जाय कोण म्हाका दितलो ना तुका कितें म्हणपाचें आसा म्हाका फीट जावपाक ना रे म्हाकाय फीट जावपाक जाय आय तुझ्या चल जिमान येता ते सांगतू तुका तुज्या गर्लफ्रेंडान बी सांगला कितें रे जिमान वच आनी पोट बी घालून म्हाका गर्लफ्रेंड ना रे पूण मरे हांव एका चेडवाचेर खूब मोग करतालो तेजे शॉप आसलेलो रेल्वे स्टेशनाचेर आमच्या गाड्या सायडीकूच ते अशे वयताले येताले वयताले येताले वयताले वयताले आनी येताले एक दीस गेली म्हाका दोळो मारलो आनी तेका एक दीस दोळो मारलो पूण म्हाका एक दीस कळ्ळें की तेका पयलीं 2 बॉयफ्रेंड आसा म्हणून हय हय 2 बॉयफ्रेंड मागीर हांवें तितले तिसरो बॉयफ्रेंड तेजे कडेन सांबाळचो ना हांवें नाच सोडून दिलो भरपूर दुखीत काणी मरे सांगू तुजी कसली काणी तू मानताय अरे तुझी नाटका काणी बिणी काही नाही ऍक्टिंग करता आता अरे सांगू ऍक्टिंग करता म्हाकाय पिशान काडलो मरे आनी कितें तर एक्टींग ती एक्टींग हांव आमच्या काल्याक एक्टींग करतालो मरे संकासूर जातालो संकासूर संकासूर न्हू दैत्यासूर म्हाजें काम झाडू आनी जेवण रांदपाचें खूप झाले तुला येतो मरे कितें बबलू कोण रे ते कोण कितें हेच रे कोणाक इतल्यो मॅसेजी करतात ह्या दिसांनी खूब फोनार आसता न्हू लगे रहो दीसभर लगे रहो बेस्ट रे काय नाही आता काय नाही बेश्टे काय पण ना तुका कितें दिसता बेश्टेच बेश्टे बेश्टे जाल्यार बेश्टे आईक सांगचें पडलें आई कळत नाही म्हाका गर्लफ्रेंड आला म्हाका सामकी गोंय धाडटली गर्लफ्रेंड हांचे ना सांगला म्हाका गर्लफ्रेंड आहा म्हणून आसूं रे आतांच सांगला मरे गर्लफ्रेंड आसा म्हणून गर्लफ्रेंड काय ना सांग रे अरे गर्लफ्रेंड काय ना रे अरे मोहिनी आणि हांव फक्त बेस्ट फ्रेंड आहे जस्ट फ्रेंड मोहिनी खंयचे रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनिल कपूर एकदा मोहिनीच्या मोहिनी बँकिंग सामान असता आमच्या कंपनीचा अकाउंट मग त्यांचे बँकिंग असा ते आमच्या कंपनीला घेतला आहे मागीर तुज्या कार्डान तेका बँका फोगाचा एका ओपन जाला दिसता न्हू ए आई कळत जाल्यार एक तर ती बँक बंद नाल्यार त्या बँकीन चोरी दिली जातली बबलू असो आधार जावा मोग जालाच बरं तुका तुझ्या तो फोगाची काणी सांग बरं आणि मोगाची काणी ती वडली आहे तुझा वाद रासून सडून का आमकां वाज येतलो आमी उमेदीन आयकता सांग रे तूं टायम तू सांग सांग म्हणटा सांगली तो फोर्स करता सांगता
एक वर्ष जातले मोहिनी मरे आमच्या कंपनीन येयले न्यू अकाउंट ओपन करपाक तिणी त्या दिसा अजून म्हाका मूड आसा तिणी त्या दिसा धवो सरवार घातलेलो ते एकदम सुंदर दिसताले सामके अप्सरा कळी स्वर्गांच्या दिव्या भाशेन
एक गेल्यावर दुसरी येता मध्ये ती त्यात कोणाचे नका दुसरी नका हा मोहिनी विचारता लग्नाबद्दल अरे ते म्हणताले ते का माझा फ्लॅट पळोवपाक जाय म्हणून येताना ते फ्लॅट पळोवपाक तेन्नाच ताका हांव विचारता माझ्या आमच्या लग्नाबद्दल फ्लॅट पळोवपाक म्हणजे गाडी सारकी ट्रॅकार चलला तर हे एकी ट्रॅकार असं तर हांव वयता माझी गाडी घेऊन ट्रॅकार किचनात आणि उपाशी उरतलो बरोबर बबलू म्हाका आता भायर सरपाक जाय खंय देवता आनी कितें तुका सांगलो म्हणजे काम आसा म्हणून मेळचो मागीर एन्जॉय लग्न जातले शी तोंड करून
मोगा खूप दयाळू आणि म्हाका आपली चड मानता पण तशी. वा सुशील मोगा दयाळू सामके कितें सारकें? काय ना हांव मेळयता तुका आई मेळयता खरेंच? पण केन्ना? केन्ना तरी इन फ्युचर म्हाका इन फ्युचर म्हणपाचें ना, म्हाका आतां म्हणपाक जाय. रायट नाव कळ्ळें? रायट ना आतां रायट ना आमकां एन्जॉय करपाचो गरज एन्जॉय काय ना. तूं म्हाका सांग, तूं तुज्या आईक म्हाका केन्ना मेळटा पळय तो, मागीर हांव तुका मेळटलें. काय जातलें म्हयनी तूं घरा राबता म्हटल्यार तूं म्हाका आईक मेळ, मागीर हांव तुका मेळटा. आनी आईन सांगल्यार समत्या पेपे लग्न जाता म्हणून मागीर लग्नाचो विचार अजून करूंक ना. तुका सांगलां न्हू की पयलीं म्हाका आईक मेळ, मागीर हांव चिंततलें म्हाका लग्न जावपाक जाय काय ना तें, आनी मागीर हांव तुका सांगतलें. म्हणजे आनी हांवें तुका सांगलें की म्हाका सासूमाय जाय जी म्हाका आपली चली मानतली पळय तशी. जर म्हाका तशी आई मेळना जाल्यार हांव लग्न जावचें ना. म्हणजे आमचें लग्न केन्नाच जायचें ना तर आरे तूंच तर म्हणटा की तुजी आई कितकी बरी म्हणून, मागीर आमचें लग्न जातलें. आमचें जातलें आतां सपना शिकूं नाका. पयलीं म्हाका सांग, आई केन्ना मेळटा पळय तो. आई मेळयता तुका मेळयता आतां तूं आयक, म्हाका तूं आयच्यान फोन करचो ना. जेन्ना तूं आईक मेळटा पळय तेन्नाच म्हाका तूं फोन कर. पूण म्हयनी अशें कशें जातलें तशेंच तें. आनी एक, म्हाका मॅसेज दर्या करूं नाका कळ्ळें? म्हयनी आईक मेळटा पळय तेन्ना. आत्तां तूं येता म्हयनी राव गो म्हयनी शी हें आनी कितें जालें आतां एका खंय म्हाज्या आवयक मेळोंक जाय म्हाजी आवय एका खंय खबर ही तेका सामकी चिरून बीर घातलेली आतां कितें करूंक देवा अरे कितें जालां तुका कितें सांगू कितें जालां तेंच सांग मरे. अरे मोहिनी येयली हांगा काल कितें? मोहिनी येयले आनी आमकां मेळोंक सुद्दां ना मरे. म्हाका तरी खंय मेळयला तुका मेळपाक जाय तेकाय खंय मेळपाक जाय म्हाका मेळपाक जाय न्हय तुका मेळपाक जाय तूं आवय न्हू म्हाजी आरे बघू कितें जालां कितें. अरे अरे महेश ते मोहिनी खंय म्हाज्या आईक मेळपाक जाय मरे आईक मेळपाक जाय पण मेळय मरे. केन्ना ना केन्ना मेळोवपाकूच जाय. गर्लफ्रेंड जावन कितें जाय. हय आयज म्हणटी फुटपाची फाल्यां म्हणटी फुटपाची एकूच ती काल त्या दिसा आयजूच म्हणटी फोट मेळ्ळें दितो तरी तुका खबर आसा मरे मोहिनीची कितें इच्छा आनी कितें सपनां आसा ती मोहिनीची सपनां आमकां खबर आसतली काय तुका हय रे कितें अशें तरी इच्छा आसा तुका तूं टेन्शन घेवन बसला. अरे मोहिनी असली सासूमाई जाय जी सरळ स्वभावाची मोगाळ दयाळू जी तेका स्वताची चली कशी मानून घेतली आणि ते सुद्धा काही ती आपली
चिंतालो कितें तू कितें चिंता बाबा ना तुका तगली आहा हांव चिंतालो आयज जेवण कितें रांदपाचें पळय तें आज म्हैस दिला न्हू म्हैसीचें स्पेशल रांदया मरे आवडटा तुका ए पन्नास वय केन्नाच सामको कंट्रोल काम करिना अरे महेश अरे तू कितें तरी चिंत मरे हे आमच्या मदीं मरे तू एक सामको हुशार आसा आनी म्हाका खबर आसा तू कितें ना कितें आयडिया काडटली काड घेऊ नका तुम्ही ते टेन्शन घेऊ नका हांवूच कितें तरी चिंतता आतां तू एक काम कितें करता कितें तू आयज फोन कर मरे आनी सांग मोहिनी आपल्या गर्लफ्रेंड आनी आपल्या तिचे कडेन लग्न जावं ए बाबा तू चिंतिना काय तू चल घरा तू चिंतिना काय कित्याक आई समजची ना अरे तुका खबर आसा मरे आमी आई बद्दल उलयता बाबा बद्दल न्हू कळ्ळें आईचे बरें बरें कितें चिंत आमी रेशाक सांगूया खबर आसा तेका तेका खबर आसा अरे खबर आसा म्हणजे तेका खबर आसा तेका मार पडटलो सांगले जाल्यार समजना न्हू समजेना राव आतां मातसो वेळ जगात कितें तरी चिंतता चिंची तुजी ट्यूबलायट पेटय ती नाका तसल्या कामां कपडीच पेट्टा बबलू एक आयडिया आयडिया सांग तू मुवीज पळयतात आसतलो खूप पळयता रातची काय दिसाची केन्नाय पळय तितून ते नकली आई हाडटा ते खबर आसा तुका आमी तशी तुजी नकली आई हाडया आनी ती आमकां जाय तशी एक्टींग करतले म्हणजे आमचें काम जालें हे मात तुवें मातशें बरें कितें चिंतलंय अरे पूण मागीर मोहिनीक कितें सांगू ते लग्ना पयलीं खरी आईक मेळटलें मरे तेन्ना कितें सांगू तेका पळय तूं तेका नकली आई मेळटकूच ते खूश जातलें हय हय खूश जातलें सामकें खूश जालें की ते तुका परत मेळपाक येतलें मेळटलें परत 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 मेळटलें मागीर परत मेळून आपल्याला सांगू आईची मातशी सर्जरी केली म्हणून अरे ना रे. मागीर तू जेन्ना परत परत तेका मेळटा पळय तेका बरें समजावंक जाय की बाय हें हांवें तुज्याच मोगा खातीर केलें नकली आई हांवें तुज्याच खातीर हाडली तूं खूश जावचें म्हणून मागीर तें समजतलें न्हू पूण तुका दिसता अशें जातलें कशें हें अशें दिसता रे पूण आमी करून दाखोवया मरे तूं म्हाका आनी कोणाक घालचें ना मरे ना रे तुका फोणान घालच्या पयलीं हांव फोणान पडटलो मरे तुका दिसता हांव तुका वचत सोडून वयतलो असलें जाल्यार ती ना बबलू ना आतां तूं म्हणटाय जाल्यार जावंक शकता आनी म्हाज्या खातीर तो उलट न्हू खूब विश्वास आहा स्मार्ट स्मार्ट पूण आई खंयच्यान हाडया नकली आई खंयच्यान हाडया तेचें तूं टेन्शन घेवं नाका म्हाजे खूब फ्रेंड आसा कला अकादमीत एक फोन लायता सगळे मेळटले मेळटलें हय राव आतांच लायता आत्तां मारता हॅलो सुरेश खंय रे दीस ना वेट मरे चड वेट बिझी कितें अरे काम आसलें तुजे कडेन आमकां मरे एक एक्ट्रेस जाय ते आवयचे रोल करतले नकली आवय ना 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 नाटकान न्ही रियल लायफान हो म्हाज्या फ्रेंडाची आई आसा ना ओके ओके बरें ना मरे म्हाजें नशीब मरे सामकें झरना रे झरना सामकें ना रे असं राव अनेक फोन करता हॅलो हा रमेश कसो आसा रे खंय रे शांत वरतली चड बिजी अरे तुजे कडेन एक काम आसलें म्हाका मरे एक एक्ट्रेस जाय नकली आवयचो रोल करता ना ना नाटकान न्हू रियल लायफान ना पळय तुमी कशें करता तें नाटकां कितें तशें नाका बरें कळ्ळें मरे सामकी चल्ल्या नशीब अरे तो रमेश सांगतालो आतां हो रमेश कोण पेपर वाचता तो कसो आसा तो आत्तां फोन केल्लो तो मागीर तेजें कितें जालें तो सांगतालो की ते तेंच्या नाटकान एका चेड्याकूच आवय करतालो साडी न्हेसोन शी ती आवय कशी काय बापूय कसो दिसतालो अरे बाबा मेकअप बी करता ते मागीर वीग बी घालून सारकी दिसता हांवें पळयलां ना तेंच्या नाटकान हय आनी आमकां फक्त 2 वरां खातीर जाय मरे
शांतू तो काय जर ऍक्टिंग करतो ते तर म्हाका पिक्चर काढला मारताले अरे बेश्टी ऍक्टिंग केली म्हणून जायना हे करून तोपली असून जाय कोपली किती झाले ना आमचे तोपली गेले आम्ही हय रे ते सारखे हा लोकूय बोलून आवय कशें आवड भाषेने लोक मागीर बाबा माझ्या पुता केन्ना येयलो तूं वाडू तुका आयडिया आयडिया तू आता काय करू उलयले बाबा पुता अरे तू माझ्या आईला घडला कितें हांव ती तुला कितें रे हांव ती कशी दिसतली अरे आता म्हणटा रे सगळे घालून आई करता तू आई का आणि तू इतको स्मार्ट आहा की सगळे सारखे करतलो ना रे बाबू जाता रे आम्ही कोण सोडूया रे कितें तेंचे पास बेगीन कोणाक आणि कोणा सोडूया अरे तुझ्यापेक्षा हे काम कोणूच करू शकना आणि तू स्मार्ट आहा की सगळे सारखे करतलो हांव आई नाका रे बाबा नाका रे जमल मरे बाबू अरे आता तू म्हणटा रे बाय आमचो जीव रे मित्र बेस्ट फ्रेंड तुका फोनार पडटा म्हणजे हांव फोनार पडटालो हट सगळी नाटकां तुजी ती पूण म्हाका कितें जावचें ना मरे सारकें तकले येते हे धाकटे काम जायना तुजे कडेन येते हे धाकटे हे धाकटे काम न्हू बाबू भरपूर अडचणी येतली हितून जमत मरे बाबू कसले अडचणी येते हे काम मरे ते हस तू मरे तू फ्रेंड तू फ्रेंडाच्या नावार एक व्हडलो धप्पो येतो व्हडलो हस बस अशें कितें करता बाबू बस बस फ्रेंड एक साधे काम जायना साधे खरंच तू म्हणलं हो शी आम्ही मातसो फोर्स केलो रेडी जातो लागलो अरे महेश गेलो तेका जेवण रांदलेलें काय तेजें स्पेशल शांतू तुका मरे एक काम आसा रे म्हाका कसलें काम सांग मरे आईचो रोल करूंक जाय कितें हे चिकन रोल बटर रोल मंचुरियन रोल पनीर रोल सगळे रोल येतात आईचे रोल कोण खातो रे तू अरे तसलें नाही रे तुका साडी न्हेसोय माझी आई जावपाक जाय आनी मोहिनीक मेळोंक जाय तूं फक्त साडी न्हेसोवंक जाय आनी बायले भाशेन उलोवंक जाय कितें साडी आणि तुझी आई अंबाबाई आयडिया दिली आत्ता ही आयडिया शुभर महेशाची तेका सांग मरे आई काय म्हणते आई तू आई जायची ना हा? तू जायची ना आई तुका हांव कामाचो काढून उडयतलो काढ रे कामावले काढ रे हांव पडले रेल्वे स्टेशन मला गाडो ओपन करतलो बाबाच्या नावान मंडळी बाबा कॉल होतो ते सोड हांव तुका कामाचें काढून उडयतलो तुका दिसता हांव भोगणा करता गो काढ रे कोण नाका म्हणा काढ रे कामावलो तुका दाखयता काढू ए शांत तीन रे तुझ्याकडे इतकी धाकटे काम जायना अरे फक्त एका वरात आणि तू सांगताना मरे गावांच्या नाटकात आपली शिकेचा प्रवेश रामलीला सीता जाते सीता लागलं रे कोण ती रामलीला आणि हे मला हे बदलत रे लीला मला समजले तू बघा फक्त मोहिनी इम्प्रेस करून जाय तू बरा एकूच वरा शुअर शिवर रे बरं तू म्हणता ते तू बरा करता करता येस आई गावली नाटे काय आई काय पुढं काय त्याच्या मध्ये घेऊन जाऊ अरे हुकूम सरक पकड तुला किती जायचे सांग तुला किती जायचे बरोबर घे अरे माझी आम्ही कम्प्युटर चालू आता सांग तू विचार केला टेस्टअप कंपनीत कामा वयता सांग एक गंगावत एक गंगावन हा एक गंगावन छे आठवत का गंगावन काय मरे ए ब्ल्यू कलरची साडी ब्ल्यू कलरची आय लाईक ब्ल्यू कलर साडीला घालून दिलाय का वरा आपल्याला आपण स्वासा करतले असं म्हणाला ते आठ आता एक ब्लू कलरची साडी आणली एक गंगावत गंगावन सांगले बरं किती दोन आहे रे एक गव्हा पेंट आईचे केस धय दाखवले 500 तो बाहेर पाहिजे ती मारता म्हणला आणि तू काही करून केलं जाय काय आता बरं आणि किती जायचं काम एक
बाई ती कोणाची रे आई खूप सवय असा पकणा करता ते पकणा म्हाका कोणाक करपाक खूप आवडटा म्हणजे रेशा आमचे खूप जमतले जमतले पूण बाई आई आई सुद्धा एक जोड पकणा करून आवडता आई कधी बघणा ही अशी कशी बघणा वा खरेच मन केला भेटत नाही मला आई नाटकच आहे संडे संडे काय खरेच संडे बाई संडे आई येतं पण तुला संडे काम असले काम असले की संडे संडे काम असले संडे बरं बघ संडे तर संडे सकाळकडे येतात म्हाका जाल्यार कांयच कळना ओ शांतून गेलो दादा ओ दादा ओ दादा म्हणलाय दादा दादा माझा काय नको दादा पादा हादा पादा हा काय करतो होता सगळी काम हाऊस करता दादा बिदा पडना ते माका दादा म्हणता ओय खबर आहे मला तो एकटाच राहता खेळता आणि स्वतःची कामं स्वतःच करता स्वतःची कामं स्वतःच करता माझी काम हाऊस करता ए मोहिनी तुका मीटिंग हा म्हणटाले तू बँकीत अरे हो हांव विसरलेच म्हाका एक इम्पॉर्टंट मीटिंग आसा तर हांव वयता बाय निशा बाय रोहन काय मोहिनी बाई हे चोरी किती झालं मग कांयच कळना आई झोपेता जोरा तुका सांगता असं सुचेत तरी की बाई म्हाका खरेंच काय कळना म्हाका प्लीज सांग म्हाका तू तू सांगता गो तू कोणाक सांगचे नाही मगो ना सांगशील सांग म्हाका तू अगो या मोहिनीकडे आईक मेळपाक जाय आई जाल्यार आयज जाल्यार मला तुका मेळपूच जाय म्हणजे तुका खबर आसा मगो आमची आई अम्माबाई एका चाबडून खातली हितून कितें आसा मागीर जाल्यार फाल्यां चाबून खातली चल तरेचो आज कितें करतले तू आज तुजी मोहिनीची तुका इच्छा कितें आसा खबर आसा मोहिनी खंय सुशील दयाळू मोगी आणि स्वताक आपली चली मानता तसलीच सासूमाय जाय नाजाल्यार लोक जायचे ना पळय ते लग्न केन्नाय जावचना सोड तूं न्हय मोहिनीच्या कितें नांवान सोड ना कितें सोड ना माझे कडेन हेचो प्लॅन आसा कसलो प्लॅन आसा कसलो प्लॅन आसा नकली मां कितें नकली वा म्हणजे कितें अगं नकली मां म्हणजे फटी काय तुका पळय आमी एक नकली मां हाडटली मोहिनी तेका मेळटले खूश जातले जाले माझी सगळी कामां कसली कामां लागची मागीर आईक कळत जाल्यार आनी मागीर मोहिनीक कळत जाल्यार अगं मोहिनी कळत जाल्यार हांव मागीर समजयतलो ताका ते समजतले हांव ते कितको मोग करता ते आनी मोगा खातीरच हांवें सगळें केलां ते समजतले गो समजतले पूण तूं मुगो तूं तुजें मातशें तें तोंड बंद दवर कळ्ळें पूण तोंड बंद दवरपाक म्हाका कितें जाय बाई ते जाय त्याच दिसा येतो व्हडलो मोबायल हाडला येतो व्हडलो मोबायल हाडून दिला मुगो सांग गेले धांवून ते बाई तो बंद जाला कोणतो जालो कपडोच बाई म्हाका लॅपटॉप 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 कोण मुगी जोडटलो शोध चल बरें बरें दिता लॅपटॉप आनी जाल्यार मागीर सांगात आनी कितें हांव कंपनीत कामाक आसता म्हाज्या बापायची कंपनी न्हू ती आनी कितें करून बरें बाई खबर आसा हांव आई नकली कमी करतलो ती सांग बाई म्हाका सांग म्हाका कळोंक जाय तू ऐका जाल्यार म्हजो लागीं गोळ्यो करता सुरवातेर पडटले माझो फ्रेंड आई जावन येतलो कितें फ्रेंड म्हणजे चलो आई जावन येतलो हय चलो आई जावन येतलो अगो तूं टेन्शन घे नाका टेन्शन सगळो प्लॅन आसा म्हाजे कडेन प्लॅन तेका आमी अशें न्हेसयतले की सामकी ती आई कशी दिसतली टिकटक मागीर जालें साडी कितें जाली तू काय टेन्शन घेवनाका सगळें हांव पळोवन घेता
कपडे घेऊन घेऊन रास पडल्या आणि शॉपिंग झाले शॉपिंग विसरलो ते शांतून आवय जावपाक किती सांगलं रे 1 डझन घागरो 2 आपोवत ना एकच सांगत आपोवत साडी सांगली तेणी काळी बंगावान सांगले तांबडे देवा देवी पाया पडटा सामके जाल्या पुरो सगळे सासू दोन महिने येले तू सामके टाइमर मुगा हा आजी हांव बँकेत कामाक आसता बँकेची कामां कशी टायम टू टायम जाता टाइम टू टाइम कशें दिसता की तू आई मेळोन इतके खुश आसा रातीनी जमत ना हय खरें तूं कशें कळ्ळें की काल हांव राती न्हिदूंक ना म्हणून पण आई खंय आसा आई आई येयली आसा आई येयल्या गो येयल्या भितर आसा आसा? गो गो
शिवानी केन्ना तरी येतले रे हा होळी आमकां ना थोडी ती आली होळी येतले रे येतले पण तू एक काम करा तू सामको ना तू परत परत असं लागेल ना माझ्याकडे ते मेजर नका मरे मागीर हांव कितें करता तुका केलं बरें मरे आनी लागीं येतले रे अरे लाग येतले तर बरे हा ते सोडून तुला तो हा कसलो तरी आवाज येता हाय कसलो तरी आवाज खंयचा आवाज येता रे अबोय अबोय ही शिवानी पुलिसांनी घेऊन मरे तुम्ही अशा साईडीक येवा आम्ही कुठे तुम्ही कोण डॉन असं येतो तर डॉन किती म्हटले कसलो डॉन असलो डॉन छोटा डॉन म्हणतात बघा छोटा डॉन आणि तू इथे कसलो डॉन नाही म्हणून ती सगळी पुलिसाला सोडतात तू इथे मग कोण नाही म्हणून सोड या घराचा मालक रे होय तू जाता तिथेच जा. आणि ही दोघे कोण रे ही माझी आई आणि हो महेश्वरी माझी धाकटी बहीण महेश्वरी आणि कोण ना आम्ही तिघूच असा सारे म्हणजे पोलिओ ड्रॉप्स रे बरे आसा कोकणा करता तुम्ही माझ्या ना रे कोकोडा करिना तू तुमचो भाव इतलो आणि तुम्ही येते अशें कशें तू पोचको बी कितें आम्ही दोघं सख्खे भाव सख्खे भाव मागीर तो इतलो तितको मोठो कसो एक स्टोरी येतली लहानपणाची ल्हानपणाची आतां तरी तुका व्हडलो जाला तशें काय ना हांव सोदतां व्हडलो जाल्लो आसलो पूण एकदां हें गन घेवन मारांनी खेळपाक गेलो आनी चुकून गुळी आकाशान गेली आकाशान गेली मागीर देवाचेर बसली आनी ताणें तुका श्राप दिलो काय कितें आयकोंक तरी घे बरें सांग हांवें ती गुळी आकाशान मारली आनी माडाक लागली माडाक लागली गुळी माडाक लागली आनी तुमी मोठी उरले माडाक लागली आनी माडाचो एक दाल पडलो माडाचो नाल पडलो ती मोठी उरले
घालसतना माझी किती यायचे ना तू आता येऊन सांगितला आम्ही किती आता असेच राहपाचे आपण किती आता किती चेंज करू शकता चेंज करते चेंज कर करू ना ते रमेश खत्री तिने सांगलं ऐकलं म्हणे अरे त्यांनी सांगला अमूल्याने कोणून बाहेर होतो ना आणि कोण पोलिसांना खबर पडतो ना अरे तो मागे गेलो आणि आई आई पण महेश्वरी सोडपाक लागलो हा किती करू म्हाका मारतलो हांगा तशेंच राहा तुम्ही ही आहे ती त्या छोट्या नानान माझी भानगड करून उडीला आणि यांच्यामध्ये सगळ्यात व्हडली भानगड जाल्या माझी महेश्वरी खरेंच बरें हांव तेजेच कडेन लग्न जातलो पुरो फाल्यां आनी कोण मेळ्ळो जाल्यार तुजे फाटल्यान धांवतले ना भाई तुमी मातशें आतां हांव सिरियस आहा सिरियस खंयचो हांव सांगता तें तूं मोगाची कागदपत्रां बंद कर नाल्यार एक दीस तूं सारकोच नोकऱ्यान पडटलें ना भाई काय भानगड ना आय एम ग्रोन अप नाव ग्रोन अप खंयचो तुका कांयच कळना तुका सगळें सारकें पडटा महेश्वरी ना बोलता तू ही तुमचं एक काम असलें न्हू तुमचो मोबायल त्या फ्रेंड आसा मुन्ना भाई बरो मुन्ना भाई फोन करपाक वर्क एक्सपिरियन्स आसा बरें येता तर हांव रोकडो
आईचो भय दिसता आणि म्हाजो भय दिसता तुका कसलो भय? तुम्ही तर इतले छोटे आणि तुमचे दोन्ही इतलेशे सोडता काय ना तुमच्या खबर ना तुका पळोवंक गेले म्हणजे तुम्ही म्हाका आणि म्हाज्या येकाराक पियेले तर तुमचं कित्याक भियेतले तुम्ही काय बरे कितले मोगाळ तुम्ही तुमच्या फुडल्यान तेन्ना सारखे ओपन आसता ओपन असता ओपन तर ईश्वरी तू काय म्हाका विचारूंक जाय आसलें म्हाका कितें विचारूंक जाय आसलें तुमका बॉयफ्रेंड आसा बॉयफ्रेंड ना पूण गर्लफ्रेंड आसा हा गर्लफ्रेंड आसा पकडा फोकाणा फोकाणा तर तुका हांव पोव दिसता तुम्ही म्हाका सारके तो राजपाल यादव कसो दिसता नॉटी आनी पिसो पिसो हांव पिसो मोगन रे मोगन पिसो
गाडीत घेऊन वाच वाव, काय थँक्यू बाई. चढ नाचना काय 5,000 हा त्याचे माझं पगार 8,000. शांतता टाटा. येतात त्यांना पैसे गेले हे गेले 8,000 पगार. गीता गीता तुझं पगार हे सोडलं बोली भानगडी काबार जाऊनी मागे तुझं सुशांत पगार देता कोण म्हणे पगार शेवटचं बांगडी जाता मागा दिसा ना त्याच्या बांगडी केन्ना काबार जातले करतात आता त्याचा 8,000. इतके सगळे भानगडीत आले आणि मग बॉस म्हणता अरे तुम्ही सगळी बांगडी बरी तातले भेटले ते कवाना लागून आम्ही आणि भानगडीत पडणार पुरो पण ते तुझी मोहिनी केक लागली येतले रे. अरे मुलीने एकले येतले छोट्या डोळ्यात तुझा मालिक सारखी वाटला मुलीला रे आज तो पण माझ्याच वाटलं होता जो गेलो मी असा त्याच्या बापड्या केक का फुले आणि चण्याच्या झाडात चोरून धरला त्याच्या पळात लूक डोके पडतो ते असून रे मोहिनी योजना मरे आम्ही आमचे वस्त्र हरण केल्या जाता मुलीने येते ना यार त्याचा मामा ऍडमिट आहे हॉस्पिटलात ते यायचे ना तुम्ही बरं वस्त्र हरण तुमचे तर एक मार्क बरे झाले हे पण मला सांग रे ते दोन्ही काय कमी त्यांना होत रे अरे काय कमी राय ते होते ना 2-3 तुम्ही सांभाळून जा होय रे माता या कपडे घाल सारखी ठीक रे तुमची वा ठीक पण खोळून बसून ना रे तुम्ही आणि दोघी चेडे ठीक पूर्ण हे सगळी बांधव तुम्ही मागा आणि छोट्या मुलीकडे टाकून दिली आता सगळी तुमची कहाणी कवर ना तुमचा गैरसमज झाला हे आम्ही तुमचा सापोर्ट करू ना यांच्याने तुमचा सापोर्ट करू ना ना तुम्ही हे सगळे मागा आणि छोट्या पोलिसांच्या ताब्यात दिवा केला आता तुमचा जीव घेतल्याशिवाय राहतो ना 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 आम्ही हे सगळे तुमका ताब्यात घेऊन आमचे बोलू खातीर केला हय यांच्यानी हे दोघांनी हे माका खातीर केला माझ्या खातीर तुझ्या खातीर माय कितें आसा अशें सांगता तुमकां सगळें सांगता माझे गर्लफ्रेंड तेका आपली सासूमाय अशी जाय जी तेका आपली स्वताची चली कमी मानता ती सरळ दयाळू मोगाळ पूण हे शक्य ना तुमकां सांगचें म्हणजे आमची आई तुमच्या भाशेन लेडी डॉन हय लेडी डॉन माझ्या आईला पडली अशें असे आणि हे कोण
ते चेडूं माझे खूप मोग करताले पूण ते फॅमिलीक लागून ते चेडवान आत्महत्या केली मागीर 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 हांवें तेचे फॅमिलीक मारून उडयले हय मारून उडयले आनी मागीर हांव डॉन जालो डॉन पूण न्हू हें हांव तुज्या वांगडा जावंक दिवचो ना तुज्या आईक हांव सजमायता कितें आई तुमी सजमायताला हय हांव सजमायता तुज्या आईक कित्याक म्हाजें पोरूच टाळचो ना आनी पोट टाळपाची केन्ना हिम्मत पासून करचो ना ही भुकलू हेमा सारकें हेजे हिणी जर आईक सजमायल्या हे आमची भांगड मिटली मरे हय बाबू सगळे सारखे जाग्यार पडटले आता तुम्ही हे सगळे माझे सोडा आणि हे सगळे सोडून उडया हांव तुमचें काम करता आईचो बाबा जालो काय कितें नाही सोड्या कोणाने फक्त रोज केलो आई न्हू तो मातशें ती कितें सांग तुजी अडचण आसली न्हू म्हणून तांकां हे सगळें करचें पडलें आतां सगळ्या आमकां थोडें हांगा रावचें पडटलें तुमचें म्हाका खूब काम करपाक जाय म्हाका कांयच टेन्शन ना हांव हांगाच रावता हेच्या फुडें तुका खबर तरी आमकां तूं कितें उलयता तो म्हाका सगळें खबर आसा हांव हेचे कडेन लग्न जातलो हांव तेजी सासूमाय न्हू छोट्या छोट्या ते उलयताचें नाय तुजें लगीन तेजे कडेन केन्नाच जावचें ना ही सासूमाय हात मारपाक गेलो अरे हात मार पूण तुजें लगीन तेजे कडेन केन्नाच जावचें ना कित्याक तो महेश्वरी न्हू महेश तो महेश महेश थोडे बरे छोटे मी काय टेन्शन घेऊ नका हांव तुमचें काम करता पयलो मातसो छोट्याक छोट्या हो महेश्वरी महेश्वरी न्हू रे महेश्वरी अरे महेश तो कोण छोटू केन्ना दोगां पडतो ना कसली फोटो केली अरे अरे पूण एक मात बरें जालें हो रमेश खत्री आईक समजयतलो आई समजतली मागीर म्हाजें आनी मोहिनीचें लग्न जातलें वा मोहन वा हे सगळे नाटक फुडें केल्ले ही कोण तुजी आई आनी हे कोण ते खेते हे सगळें हांवें खंय तुका लागून केलें हय मोहिनी म्हाका तुजें कांय आयकपाचें ना तुजो
म्हणजे बबलू हय बस तो त्या फ्लॅटान आसा त्या फ्लॅटान कितें करता तो मातसो आवडटा ताका ताका कितें लागो हांव आहा तो न्हू हम किसी से कम है क्या तू तो सबसे कम रे आणि कोण पयला मरे आरशान छान दिसले कोण तरी आरशान दिसतले मरे आरसा तू कितें माटी फुकणां करता तुका खबर आहा कोण तो कोणाक मरे मातसो रोखना आपयता प्लीज म्हाका तुजो अर्जंट काम आसा प्लीज रे असं म्हणटात हय बरें हांव मात्र अशें बस हांव पळयता तेका थँक यू सो स्वीट ऑफ यू येता मागीर मोहिनी तू हांगा खंय जालो खंय ना हांव हांगाच आसलो मोहिनी मोहिनी हांव तुका सांगूंक सोदता जे हांवें काल कितें केलें हे सगळे आमच्या मोगाक लागून केले तुज्यो त्यो अटी पळोवन तुज्यो त्यो इच्छा पळोवन म्हाका अशें दिसलें की आमचें लग्न केन्नाच जायचें ना कशें म्हणून हांवें सगळें केलें तूं समजलें आसतलें हय समजलें म्हाका समजलें रोखडेंच समजलें पण एक म्हाका वायट दिसलें तुवें हें सगळें नाटक करच्या पेक्षा म्हाका जर सगळें खरें सांगलें जाल्यार हांव आयकलें आसलेलें मोहिनी म्हाका दिसलें तूं आमच्या आईक मेळटलें आनी म्हाजे कडेन लग्न जायचेंच ना आनी हें सोंसपाक जायचें नासलें म्हाजे कडेन पण आई ही आई आसता ती कशी आसना ती आई आसता हांव तिका म्हाजी आई मानली आसली ती म्हाका आई मानूं म्हाका आपलें चेडूं मानूं किंवा ना मानूं पण आई काय खऱ्यान म्हाज्या मोगान ती चेंज जातलीच आसली आईच्या खबर ना पूण हांव चेंज जालो म्हणजे मोहिनी हांवें तुका आनी एक फोट उलयल्ली तुका जसो दिसता हांव तसो इंडिपेंडंट न्हू हांव म्हाजी स्वताची कामां करिना म्हाजी सगळीं कामां करपाक एक नोकर आसा नोकर म्हणजे एक भावूच तो म्हाजो व्हडलो भाव कसो म्हणजे तूं आनी कितली फकाणां फोटो मारल्या आसली देव जाणा ना मोहिनी आनी काय फोटी मारूंक ना विश्वास कर मोहिनी म्हाजेर विश्वास कर विश्वास आसा म्हणून तर आयज हांगा आयलें थँक्यू मोहिनी मोहिनी माझे गर्लफ्रेंड फ्रेंड माझी ती फ्रेंड आई आई काय करता बरें आनी बाबा तूं रेशाक एक नवे साधूकार दिला ताका तुज्या भशेन आशेन पिड्यार करपाक हांवें तिका फक्त एक मोबायल दिलो आई आनी काय दिवना मागीर ते सगळे कपडे सँडला ते खंयचे लागले ते हांवें तिका फक्त पयशे दिल्ले थोडे तेच पयशे कित्याक दिले ताका पयलीं कॉलेज पास करूनी कळ्ळें हय हेच ती मोहिनी आणि ही आई बरी जाली तुमच्या हाताला माझे काम आम्ही सोपे झाले हां अरे कसले तू कोण हांव रमेश खत्री इंडियाचो मोस्ट वॉन्टेड डॉन बबलू तू असले मनशाचे सगळे करपाक लागला ना ते तुका गैर समज आसलो हांव हांगा आसरो घेवपाक आयलो पुलीस माझ्या फाटल्यान लागले पूण हांगा निघपाक गेलो हितून बबलूची कांय मिस्टेक ना आनी आई हांव सुद्दां डॉन आसलो पूण मोगाक लागून डॉन जालो पूण हांव हे बबलूला जावंक दिवचो ना म्हणजे हे बबलू आनी हे मोहिनी दोगांय एकामेकांकडे मोग करता आनी
त्यांच्या मनी येता ती स्वतःची आई तिची हा हा मध्ये येता म्हाका कांयच खबर सुद्धा ना तुमका खबर ना पूण मोहिनी आपली सासूमाय सारखी आई कशी जाली आई तुका गोश घालता सासूमाय सतत चलयेक चली कशी आपली लायक आसता तरी सुनीक पासून आपली चलयेक कशी मागूंक जाय सून आनी चलये हेजेर फरक करूंक जायना तू म्हाका सांगता एक दोन म्हाका सांगता सून आनी चोडू तुमकां कितें दिसलें हांव म्हज्या सुनेक एक नोकरानी कशें वागयतलें कोण सांगता हो बोगलू तुका दिसलें हांव आवडटा तुका अशें तशें म्हणटा म्हूण हांव म्हज्या सुनेकूय तशें करतलें ना हें सगळें हांव तुका सुदारपाक करतालें तू एक आळशी जालाय तू फकत न्हिदलोच आसता तुजी सगळी कामां हो शांताराम करता फकत ऑफिसात काम केलें म्हणून जायना घरा कडेन स्वता काम करून शिकोवंक जाय कळ्ळें आई म्हाका कळ्ळें आतां मोहिनी हांवें तेंच सांगलेलें खंय न्हू मोहिनी न्ही अशें यो तू हे कितें जालें हें पळय हें म्हजें घरी सून नाय झाले ते झाले बरेच झाले हांव तुका दाखयतली तुका त्रास दितलें ना आई आसा आई आसा खंय आई आसा मागीर बबलू केन्ना वाजयता तर पे 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 केन्ना वाजवया हांव रेडी ना म्हाका मंजूर ना तूं रेडी नाय म्हाका मंजूर आसा हय रे माझ्या छोट्या रावणा आय लव्ह यू तू अरे बाबा ही वेळी कसली भांगड भांगडी भांगड